मिनाचो हो डम उखलपाच्यो हालचाली चल्ल्यात। पाळये चौगुले पावणेचे मीन म्हणून सांगून नवे मीन उखलता म्हूण मायनिंग पीपल्स फ्रंट आणि चौगुलेच्या कामगारांनी बोवाळ घालो। सोमाराच्या तेंच्यांनी जो 2018 फेब्रुवारी आणि मार्च ह्या पिरियडांचो माल काढलेलो तो माल ई ऑप्शन म्हणून तेंच्यांनी विकपाक काडलो आणि ह्या स्टेट गव्हर्मेंटान तेका ऑलरेडी परमिशन दिल्लें आसा की तो माल ई ऑप्शन करचो। आतां हे ई ऑप्शनचो माल आसा तो 2012 पयलींचो आसा। 2018तलो माल एक्चुअली हांगा स्टे ऑर्डर आसा की 2018चो माल काडला फेब्रुवारी 7 तारखेच्या नंतर तो माल लिफ्ट करपाक जायना, तो मालाचो सेल जावंक जायना आणि सुप्रीम हायकोर्टाची स्टे ऑर्डर आहा तेका विकूंक जायना। आणि तरी आसतना स्टेट गव्हर्मेंट मायन्स डिपार्टमेंट आणि जे कोण अन्य अधिकारी आसा ते ई ऑप्शन आतां म्हणजे ओल्ड माल आसा त्या नांवाचेर नवो माल व्हरून विकपाची तयारी चल्लेली आसा आणि ऑलरेडी 50 ट्रिपी तेंच्यांनी मारलेल्यो आसा। तेन्ना सरकारान हेजेर चवकशी करपाक जाय, तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि हो माल जो व्हरता तो जप्त जावपाक जाय आणि तेजेर एक्शन जावपाक। हो माल आतां आमचे ऑपरेटर खुद ऑपरेटर जे लोडर चलयताले आणि तेणी भरून तो लम्स थंय घातला अशें आमचे ऑपरेटर सांगतात आणि तेणी काम केलें थंय म्हणून तो माल कंपनीनच काडलेलो चोकोले कंपनीन हो फ्रेश माल काय म्हणटा फ्रेश माल म्हळ्यार मार्च पयलीं एप्रील ते मार्च पयलीं तेन्ना तो लोड केल्लो थंय पयलीं जाल्यार तो तेणी व्हेल्लो न्हू तेन्ना आतां तो आसूंक शकना। हातून मायन्स खात्याची चौकशी जावंक जाय। कोर्टाचे निर्बंध असताना हो प्रकार चल्ला। 2012तले पावणेतले मीन म्हणून सांगून खंय नवे मीन उखलपाचो प्लान ट्रकवाले कोण ते खंय फ्रंटाक खबर ना। ना पण आता ट्रकवाले तुमच्या बरोबर आसा आंदोलनाक न्ही पूण तेंच्यांनी आमकां हो माल जो आसा ते ट्रकवाले खंयचे येयल्यात कितें येयलें काय खबर ना। आतां सद्या स्टॉप जाल्ले आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की बाबा हो इलिगल माल आसा तुमी तातूंत पड नाका। चौगुलेच्या कामगारांक खंय कंपनीन 2 म्हयन्या सावन पगार घाल्लो ना। तेन्ना हे आमकां 2 म्हयने जाले पगार मेळोना। हे चौगुले आतां इतली 100 वर्सां तेणें आतां काम करून इतले बरें जोडले तरी पूण आमकां ते आतां हय न्ही 34 दिसा आमकां तेणें पगार दिवना पूण आमकां पगार दिया न्हू आमगे फुडलो आसा तो पगार दियात। इतले मजगतीं मायनिंगाचो इश्यू घेवन काँग्रेस मुख्य सचिवा मेरेन पावली। हातूंतल्यान कळटा की थंय इल्लिगलिटीज जाल्ल्यो आसा त्यो इल्लिगलिटीज कश्यो जाल्यो कित्याक जाल्यो हाचेर डिटेल इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी खरें कितें आसा तें लोकां मुखार येवपाक जाय। कारण गोंयांक मायनिंग बंद करपाक जो आतांचो मुख्यमंत्री आसा तेन्ना तो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तो जबाबदार आसा। गोंयांक तेणें एक अशें पिक्चर क्रिएट केलें PEC कमिटीचो रिपोर्ट जो कमिटीचो रिपोर्ट केन्नाच पास जालो ना आनी जेन्ना एसेंब्लीन प्रेजेंटूय जालो ना त्या रिपोर्टाच्या मार्फत तेणें गोंयांक अशें पेंट केलें की काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो तो सगळो 36,000 crores मायनिंग स्कॅमान इनवॉल्व आशिल्लो, इल्लिगल मायनिंग जातालें। सो एक रोजी पिक्चर क्रिएट केलें फक्त पॉलिटिकल एजेंडा मुखार दवरून आपले पार्टेक सत्तेर हाडपाक आनी म्हाका दिसता त्या हेजेर लोक कन्फ्यूजूय जाले आनी 2012 ही तांकां परत सत्ता मेळ्ळी। पूण अशी फटिंगपणां करून लोकांक घुसपावप हो मायनिंग जी इंडस्ट्री आशिल्ली ती काबार करप, मायनिंग हेजेर डिपेंड जर 1.5-2 लाख आशिल्ले तांकां उपाशी मारपाचो पाळ येवप हेका पूर्णपणे जबाबदार हो आतांचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि तुळशीदास च्यारी।